विकसित गोय 2047 विजन डॉक्युमेंट तयार करपाक गोवा ऑनलाइन पोर्टलाचेर वचून तुज्यो आयडियाज शेअर कर। एक बळकट राज्य करपाक तुझे योगदान दी। साखळे आमोणेच्या कातरखाजण टेनंट असोसिएशनान फुडाकार घेवन आमोणा पंचायत वाठारांतली 25 हेक्टर पडीक शेत जमनीर पंचायत, सरकार आणि सेजा वेदांताच्या आदारान परतून एक फावट शेत लावपाक सुरवात केल्या। शेत अंदू हे खणपाक कारण म्हणजे आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री हेजे कडेन आमी कसल्या कामाक वयतू तो म्हणटा तुमच्या शेताक इतले पयशे बांदाक खर्च केल्ले आहा आनी तुमी शेतां रोयनात। तेन्ना हांवें ही गजाल आमच्या सरपंचाच्या कानार घातली। तेन्ना सरपंचान म्हाका सपोर्ट दिलो, तुम्ही सगळ्या शेतकारांची मिटींग घ्या आनी थरया आनी आमकां पत्र व्यवहार करा, आमी तुमकां सपोर्ट जाता तो करता अशें म्हाका सपोर्ट सरपंचान दिलो। आयज आमी पळयत जाल्यार लागले की 3 लाख स्क्वेअर मिटर जागा आमी अंडर म्हणजे प्लाविंग करप चालू आहा। बाकीची जी आमची टेनंट असोसिएशन आहा तांकां आमी आव्हान करता की तुमी फुडें सरा आनी कम्युनिटी फार्मिंग अंतर्गत तुमी शेती करपाक फुडें सरा। त्याच्या नंतर आमी वेगवेगळी जी फॅसिलिटीज जाय शेतकऱ्याक ती बिचोलीम प्रोग्रेसिव्ह फार्मर प्रोड्युसर कंपनीच्या थ्रू आमी शेतकऱ्यांक दिवपाचे आमचे प्रयत्न आसा। एकंदर ह्या विशयाचेर म्हणजे आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोंय याचोच एक भाग जो आसा तो भाग आमी आमची खारीचो वांटो आमी उचललेलो आसा। खणपाचें काम हांगासर सुरू केल्लें आसा। त्याच्या फुडें वचून मागीर आमी सॉयल टेस्टिंग करपाचें आसा, जेणे करून आमकां कळटलें की सॉयल क्वॉलिटी कितें आसा, फर्टिलिटी लेवल कितें आसा सॉयलाचो आनी ताका कसले तरेचें सारें वापरपाची गरज पडटली किंवा कसले तरेचें बियाणें घालचें पडटलें हें आमकां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचो सपोर्ट घेवन आमी फुडें करपाचें आसा। आनी ओवरऑल गांवची शेती करपाची लागवड करपाची आमी वाडोवपाचो आमचो प्रयत्न आसा। आनी खंयचेंच शेत आमोण्या गांवचें पडींग उरपाक जायना, पेंडींग उरपाक जायना आनी सगळ्यांनी शेतकाऱ्यांनी एकठांय रावून एकठांय फुडें सरून सगळीं शेतां रोवपाचो असो आमचो एक ध्येय आसा। आनी प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी।